प्रितीच्या भाव तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज बुधवार, आयचे शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 6 वोड 20 ते 26 पर्यंत। लूक चॅप्टर 6 वर्सेस 20 to 26। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। दोळे उबारून आनी आपल्या शिसांक पळोवन जेजून सांगलें, गोरीब ती सुभागी, कित्याक देवाचें राज तुमचें। आतां मुखेल्यांत ती तुमी सुभागी, कित्याक तुमकां देव दादोशी करतलो। आतां मुदोन करतात ती तुमी सुभागी, कित्याक तुमी हांसूंक पावतल्यात। मनशाच्या पुताक लागून तुमचो दुवेस करतीत आनी तुमकां सोबेंतली बाराय दीत तेन्ना, तुमकां अपमान दीत आनी वायट म्हूण तुमच्या नांवाचेर शिराक घालतीत तेन्ना तुमी सुभागी। त्या दिसा तुमी खुशाल जावन उडयो मारात, कित्याक मोठी व्हडली मजुरी तुमकां स्वर्गार मेळटली। तर तांच्या पुर्वजांनी प्रवाद्यांक तशेंच केलें। पूण तुमी ग्रेस मनशांनो तुमचें कोठार, कित्याक तुमचें सूख तुमकां आतांच मेळ्ळें। आतां दादोशी आसात ती तुमी तुमचें कोठार, कित्याक तुमी उपाशी आसतल्यात। आतां हांसतात ती तुमी तुमचें कोठार, कित्याक तुमी रडटल्यात आनी रुदोन करतल्यात। सगलो लोक तुमचें बरें उलयतात तेन्ना कोठा कोठा तुमचें, कित्याक तांचे पुर्वज फोटींग प्रवाद्यांक तशेंच करताले। प्रितीच्या भाव आयज जें शिवर्तमान आमी आतांच वाचलां, तातूंत जेजू आपल्या शिसां कडेन उलयतालो। आनी भाव होच शर्मा होय शिकोण ताणें फुडें लोकांकूय दिल्ली दोंगराचेर। आनी आयज भाव जेन्ना तो आपल्या शिसांक कडेन उलयता, तो हे 20वी वडीन कितें म्हणटा? तो म्हणटा गोरीब ती तुमी सुभागी, कित्याक देवाचें राज तुमचें। गोरीब ती तुमी सुभागी, कित्याक देवाचें राज तुमचें। भाव जेजू म्हणिना की आमी खरेपणी गरीब जिवंक जाय, आमकां जेवण नासतना रावंक जाय, घर नासतना रावंक जाय, हें जेजू म्हणिना। तो म्हणटा जो कोण गरीब हा आपल्या आत्म्यान, इंग्लिशीन ताका म्हणटात पोअर इन स्पिरीट, म्हणटा जो कोण गरीब हा आपल्या आत्म्यान, तो म्हणटा खरें सुभागी, कित्याक देवाचें राज तांचें। आतां भाव जो कोण गरीब आपल्या आत्म्यान हा जाल्यार देवाचें राज ताचें कशें जातलें? आनी कित्याक ती सुभागी? जेजून म्हणलां, पूण आमकां ही सोजमणी मेळपाक एकदम गरजेची। आनी आमी खरेपणी आमच्या आत्म्यान आमी गरीब जायत जाल्यार आमी खरें सुभागी जातले आनी देवाचें राज आमचें जातलें। म्हणटच आत्म्यान गरीब आसपाक म्हणजे कितें? जो कोण खालतो रावता, म्हणजे तो आपली चोत्राय आपलें जिवीत देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेता। जो कोण खालतो रावता आनी देवाचें उतर ताणें खरेपणी आपलो व्हडलो अधिकार केला, तो आपलो पूर्ण विश्वास देवाचेर दवरता, हो मनीस जावन आसा गरीब काळजान, गरीब आत्म्यान। आनी भाव जेन्ना आमी आमची चोत्राय देवाचेर दवरता, ताच्या उतराचेर दवरता, आमी आमचेंच करिना, कित्याक जो कोण खालतो रावता तो म्हणटा देवाक, सायबा हांव म्हज्या उतरा प्रमाणे चलचो ना, हांव ह्या लोकांच्या उतरा प्रमाणे चलचो ना, हांव संवसार कितें म्हणटा ताच्या प्रमाणे चलचो ना, हांव तुज्या उतरा प्रमाणे चलतलो। आनी भाव जो कोण एक थाराव घेता की आपलें जिवीत देवाच्या उतरा प्रमाणे चलयतलो, देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेतलो, तो खरेपणी आत्म्यान गरीब जाता, तो खरेपणी एक खालतो मनीस रावता, तो देवाक मानवलो जाता। आनी भाव जेन्ना आमी आमची चोत्राय देवाच्या उतराचेर दवरता, आमी पूर्ण विश्वास आमी जेजूचेर दवरता, आमकां ह्यो संवसारांत कितेंच फाल्स आसचें ना।
आमच्यो सगळ्यो गरजो आमकां देव पावयतलो. आमी खरेपणी आमचो संबंध देवाशी देवाचो घट जातलो. आमी खरेपणी एक सासणीक जिवीत जिवंक पावतले. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना कोण एक सासणीक जिवीत जियेता, कोणे खरेपणी कोण देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, पवित्र आत्म्या उदेशी ताजें जिवीत चलयता, भाव भयणीनो, तो देवाक मानवलो जाता. देव ताका खरेपणी आपलो पूत, आपली धूव म्हूण मानून घेता. आमी देवाची भुरगीं जाता आनी खरेपणी ह्या संवसारान आमी एक जैतिवंत जिवीत जियेता, एक भावार्थीचें जिविता. आमी खरेपणी देवाक मानतात तसलीं जाता. तर आयज खेरीत भाशेन भाव भयणीनो, आमी खरेपणी जेजूचे पाटलावदार म्हणटा तें, आमी जेजूचे शीश जावंक सोदता जाल्यार पाटलावदार एक खरो, पूण शीश जावपाक आमी देवाच्या उतरान रिगून रावन तें उतर पाडून देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी जिवीत सारून खरेपणी एक खालती जिवीत जिवंक एकदम गरजेचें. आनी आयज आमी हो थाराव घेवया, आमची चोत्राय जेजूचेर दवरया. खूब वस्तू ह्या संवसारान आसा आमकां देवाचेर आड व्हरोंक दितात. देवाच्या उतरा प्रमाणे देवाच्या राजा प्रमाणे आमी जिवपाक आमकां दिना. पूण आयज आमी खरेपणी हो थाराव घेवया की आमी देवाचें उतर आमच्या काळजान रिगून तें उतर आमी आमचो खरो आमचो अधिकार म्हूण आमी आमचें जिवीत जियोया. आनी जेन्ना आमी तें करता भाव भयणीनो, आमी खरेपणी एक आमच्या काळजान एक आमी आमच्या आत्म्यान गरीब जाता, देवाक मानलेलीं जाता. देव आमकां आमच्या काळजान आमच्या जिवितान भरता. कित्याक आमी समजता आमी गरीब आहा म्हणून आमच्या आत्म्यान, म्हणून देव आमकां आपलें उतर भरता, आपली कृपा भरता, आपलो मोग दिता. जितले आमी देवाच्या मोगान आमी भरता तितलो आमी मोग दुसऱ्यांक दिवंक पावता. आमी खरेपणी देवाचें उतर पाडून आमी सुरवात करता आनी खरेपणी एक सासणीक जिवीत जियेता. आयज तान भाव भयणीनो, देवाच्या उतराचेर आमची चोत्राय धरून, जेजूचेर आमची चोत्राय धरून आमी खरेपणी एक सासणीक जिवीत, एक जैतिवंत जिवीत जिवंक आमी आयज तान सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक. आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.